प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 20वा विसवोर वोड 1 ते 10 पर्यंत. John chapter 20 verses 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जातोळेच्या पयल्या दिसा मारी मागदलेन भोव सकाळी अजून काळोख आसतना समाधीशी आयली. तिणे समाधी वेली फातोर काडलेली पळयली. म्हणून शिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणे म्हळें, कोमयाक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नोकलो. देखून पेद्रू आनी दुसरो शीस बरोबर भायर सरले आनी समाधीशी वचूंक गेले. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वळो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयली, पूण तो भितर वचूंक ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमांव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो. आनी ताचे तोकलेर घाल्लो तो रुमाळ ओली सोरशें दवरलोलो न्हय, पूण कुशीन पोवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ धरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते अजून नोकलो आसले. प्रितीच्या बाबणीनो, आख्खो संवसार आयज पास्कांची परब कोत्ता. आनी आमी सगल्यांक जेन्ना आमी इगोर्जेक वेता, आमी घरा येता, सगल्यांक हॅपी इस्टर कोत्ता, जॉयफूल इस्टर, पास्कांची बरी खबर, पास्कांची परब सगल्यांक आमी मानता आनी दुसऱ्यांक आमी विश कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो त्या दिसा भाव भयणीनो, ज्या भाशेन आमी आयज 2000 वर्सां जावन आमी ही परब कोत्ता ते भाशेन जावंक नासलें. ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो, धर्मशास्त्रांनी मुखेली आदमिकांनी ही खबर आयकोन ह्या सिपायांक दुडू दिले ओगी रावपाक. शिसांक जेजून कितले पाटी सांगून की तो मरतलो म्हणून आनी तो पुनर्जीवन जातलो म्हणून, आनी ताणी शिसांनी ताची वाट पळोवंक जाय की तो पुनर्जीवन जातलो म्हणून, हे सांगून ते आतां उमेदीन ते रावून आसले, ते भिरांतीन आसले. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तान आमी आयकता की मारी मागदलेन आनी थोड्यो बायल्यो समाधी कडेन गेल्ल्यो सकाळीं, ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो. आनी थंयसर जेन्ना ते पळयतात ती पळयता की जेजू आतां थंयसर ना. तो फातर जो ताका ते खोलीन घातलो तो सगळो काडलेलो आहा आनी आतां ताचें मोडें ना. आनी ती धांवून येतात पेद्रू कडेन, ती धांवून येता आनी शिसा कडेन सांगतात ताका थंयसर तो ना म्हणून. आनी ते धांवून वेतात आनी ते पळयतात की जेजू खरेपणी ताची कूड ना थंयसर, ते सिपाई ना, तो फातर काडलेलो आसा. आनी भाव भयणीनो, जेजून ताका सांगूनय ते आतां आजून तांच्या मनान ही खबर येना की जेजू खरेपणी मेल्लेलो पुनर्जीवन जाला. आनी भाव भयणीनो, ज्या भाशेन आमी आयज 2000 वर्सां जावन आमी आतां पास्कांची परब कोत्ता, आमी वाती घालता, आमी उदक घालता, पवित्र उदक आमी बातिजमाचो जो साक्रामेंट आमी जोडला तो आमी हे सगळे कोत्ता आमी. आनी खेरीत भाशेन एके भाशेन ही पास्कांची परब आमी एके भाशेन बरे भाशेन कोत्ता. इस्टर एग्स दिवन, दुसऱ्यांक हॅपी इस्टर करून आमकां आतां सजमणी मेळटा की आतां कोरेजमाचो वेळ काबार जालो. आतां जे उपास करपाचो शुक्रारा दीस मांस खावपाचें ना, सोरो पिवपाचें ना, चॉकलेट खावपाची ना, जे आमी उपास केला ते सगळें बंद जातलें. आतां आमच्यान जे भाशेन आमकां जिवंक जाय तशें आमी जिवंक पावता आमी. पूण भाव भयणीनो, खरे भाशेन खरेपणी 2000 वर्सां जावन जेन्ना आयज आमी ही परब कोत्ता पास्काची, ही पास्कांची परब म्हणजे कितें? जेजू ह्या निमाण्या सुंकरा दीस मरोंक ना.
या निमाण्या ब्रेस्तारा दिसताने ते जेवण आपल्या शिसांक दिवंक ना, ते जाले 2000 वर्सां पयलीं. आतां जेजू एक एकल्या दिसा आमचे भितर जियेता. आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचें मंदिर. जेजू 2 दीस पयलीं मरोना की आयज तो पुनोत जेवन जाला की आमी ताची पास्काची परब करता. पूण आमी धर्मा वरवीं ह्यो सगल्यो वस्तू वर्साच्या वर्सा जेजूचो जल्म, ताचे भाशेन जेजूचें मरण, पोतून पुनोत जेवणपण, मागीर पवित्र आत्मो येता, हे सगळे आमी धर्मा वरवीं करता. पूण भाव भयणीनो, खरेपणी आमी नियाल करीत जाल्यार जेजू मरोंक ना, तो पुनोत जेवन जाला, तो सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, तो आमचे पासून विनोदी करता. आणि निमाण्या सुमरा दीस पासून जेन्ना आमी खुरीस घेवन आमी इतलो नियाळ केलो, जेजू मोत्ता तिनांक, मागीर आमी खुर्साची वाट केली, मागीर आमी सगळे ते जे धन केलो, आमी समजना की जेजू खरेपणी मेला म्हणून, कित्याक आमी फकत त्याच जाग्यार हांव. पूण खरेपणी भाव भयणीनो, जेजू 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसारान येयलो, तो खुर्सार गेलो, आमचे पासत मेलो, पुनोत जेवन जालो, आनी तो आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, आनी तो आमकां पळयता कशे भाशेन आमी जियेता ती. आयज पास्कांची परब म्हणून आमी आयज आतां जेजू पुनोत जेवन जावंक ना, तो पुनोत जेवन जालो 2000 वर्सां पयलीं मनशाच्या रुपान ह्या संवसारान येवन. तो केन्नाच मरोंक ना, तो केन्नाच मरचो ना, तो जिवो देव. आनी आयज भाव भयणीनो, ह्या पास्कांच्या दिसा, ह्या परबेच्या दिसा आमी जेन्ना ह्या शिवोर्तमानाची बी नियाळ करता, आमकां कितें कळोन येता, जे भाशेन हे शीस तांकां सांगून कितले पाटी तांकां ताच्या मनान रावंक ना, ते भावार्थ धरपाक तयार नासले. पूण जेन्ना ते समाधी कडेन गेले आनी पळयलें की जेजूची कूड ना, तेन्नाच की ते आतां स्वत मानूंक लागले, वय जेजून सांगलेलें आमकां, आनी ते आतां घरा वेतात. पूण ते नको, आतां जेजू खी आहा तो, ताजी कूड खी आहा ती. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज 2000 वर्सां जावन आमी आमच्या मनान, आमच्या काळजान हें स्वत आमी मानून घेवंक जाय की जेजू जावन आसा एक जिवो देव. ताजें जिवें उतर आमच्या काळजान रिगून आसूंक जाय. पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें उतर जें आमच्या काळजान आसा तें आमी पाळून सदांकाल एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, एक नवें जिवीत जें आमकां दिलां देवान जेजू वरवीं, ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमी जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आयज ह्या परबेच्या दिसा, फकत आयजूच न्हय पूण सदांकाल ही पास्कांची बरी खबर, this Easter season, this Easter feeling, this resurrection, हे जे जेजू पुनोत जेवन जाला, हे आमी सदांकाल मानू. आनी हे क्रिस्ती जिवीत, एक जिव्या देवाचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.